गोंयांत दिवाळेकडे नरकासुरांचे वादळ येवपाक लागला। हेर राजकीय पक्षांनी नरकासूर स्पर्धांक उर्बा दिवची न्हय, तांकां डोनेशनय दिवचे न्हय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान आवाहन केलां। बानोड्या एमजीपीच्या जाल्ल्या दिपोत्सव कार्यावळीत परतून एकदां सुदीनान नरकासुरांचो विशय काडलो। सुदीन हे सगळे राजकीय मायलेज घेवपाक उलयता म्हण स्पर्धेच्या आयोजकांचो आरोप। नरकासुरांक लासून मंगळारा दिवाळी सुरू जाली तरी अजून गोंयांत नरकासुरांचो विशय मात सोंपना। बानोड्या जाल्ल्या पक्षाचे दिपोत्सव ह्या कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान परत एकदां नरकासुरांचो विशय काडलो। नरकासूर स्पर्धांक सुदीनाचो विरोध, असल्या स्पर्धांक उर्बा वा डोनेशन दिवचे न्ही म्हूण सुदीनान हेर सगळ्या राजकीय पक्षांकडेन मागलां। मित्रांनो, सध्या गोंयांत नरकासुराचे वादळ आहे। सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता कवळेचे सरपंच राजेश कवळेकाराचे, कारण बरोबर 5 वर्सां पयलीं ताका जेन्ना सांगलें की हे नरकासूर बंद करपाक जाय, तर पयलो जर नरकासूर स्पर्धा बंद केली जाल्यार बाब राजेश कवळेकारान ताका दाद दिया, ताळयो मारून। हांव सगळ्या पार्टीक उलो मारता, मागीर ती भारतीय जनता पक्ष आसूं, काँग्रेस आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, सगळे बिझनेसमॅनांक उलो मारता, कारण ह्यो स्पर्धा बंद जावपाची आवश्यकता आसा आनी खरी दिवाळी मनोवपाची आवश्यकता आसा। सगळ्यांनी जर प्रयत्न केलो, गोंयच्या सगळ्या राजकारण्यांनी, बिझनेसमॅनांनी, आनी ही डोनेशनां मेळत तशी नाका त्या गोष्टीक दिता ती जर बंद केली जाल्यार हे अशक्य ना अशें म्हाका दिसता। आनी ते करपाचो प्रयत्न सगळे मिळून हातांत हात घालून करुया अशें सगळ्या राजकारणी लोकां कडेन मागता। गोंयांत सगळ्यांत व्हड कवळ्या जावपी नरकासुराची स्पर्धा आपणें बंद केली हें खरें, मात गोंयांत नरकासुराची प्रथा बंद जावपाक शकना, ती चालूच उरतली म्हूण कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकार, जाची स्वता सुदीनान तोखणाय केल्ली, ताणेंच स्पश्ट केलें। जशें आतां माननीय मंत्र्यान काल स्टेटमेंट केलो की नरकासूर प्रथा ही बंद जावपाक जाय आनी दिपोत्सव हे सुरवात जावपाक जाय। गोंयांत नरकासूर प्रथा ही बंद जावची ना, पूण तेच्या पलीकडे म्हाका सांगपाक जाय की नरकासूर स्पर्धा ही बंद जावपाक जाय। नरकासूर हो बंद जावपाक खूब मुश्कील, ही प्रथा आमची चालून आयिल्ली आसा। बोकडबाग भागांतलो एक भुरगो तेन्ना 2011 ताच्या फाटीक उजो लागलो आनी तो इंजर्ड जालो। तेजे नंतर महालक्ष्मी भागांतलो एक भुरगो अशेच स्पर्धेक नरकासूर घेवन वतालो, ताजो पांय कट करचो पडलो एक्सिडेंट जावन, ताका आज पांय ना। हे सगळे तकलेन धरलें आनी एक विचार केलो की स्पर्धा ही बंद करुया। नरकासूर हो बंद जावपाक शक्य ना, ही आमची प्रथा आसा आनी ही प्रथा कंटिन्यू चालू उरची। राजकीय मायलेज घेवपाक सुदीन नरकासुरांच्या स्पर्धांक विरोध करता। हाच्या फाटल्यान कांय संस्थांचोय हात आसा म्हूण कांय स्पर्धेंच्या आयोजकांचो आरोप। दुसरे दीस सकाळ फुडें आमी तेल लावन आंगाक तेल लावन न्हावून धुवून फोव खातात। सो हाका एक पारंपारीक एक कितें तरी ट्रेडिशनल कितें तरी आसा। उगीच कोणी आयलो बंद कर म्हणलो हें योग्य न्ही, कारण म्हाका तरी दिसता हातून कितें तरी एक पॉलिटिकल मायलेज मेळची म्हणून हे कितें तरी एक असलो एक स्टेटमेंट काडिल्लो आसा। जर पॉलिटिकल मायलेज मेळपा खातीर जर स्टेटमेंट करपाक जाय जाल्यार गोंयांत खुबशीं प्रॉब्लम आसात, भरपूर प्रॉब्लम आसात। आतां आमी सॉलिड पार्टी ट्रस्ट अंदू आमी केला ते 22वी स्पर्धा। हाचे पयलीं आमी 21 वर्सां जाली ही स्पर्धा करतात। थोड्यो अश्यो संस्था आसात जांची हांव नांवां घेनात, त्यांची एक चळवळ आसा की ही नरकासूर सर्त नरकासूर म्हणटा तो बंद करचो। तर म्हजें तरी एक सामकें स्ट्रिक्टली अशें मत आसा की नरकासूर हो चालूच उरचो, गोंयची ही परंपरा आमी गोंयकारांनी राखची आनी अशीच फुडें व्हरची। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावियो डायस। डिसेबिलिटी ॲक्ट 2016 पास जालो तरी तो इम्प्लिमेंट जावंक ना। त्या खातीर डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचे यत्न चालूच आसात। हो ॲक्ट इम्प्लिमेंट जावपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय म्हण सभापती प्रमोद सावंत उलयलो। डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचो 14वो वर्सुकी दीस जालो। ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक सभापती प्रमोद सावंत आशिल्लो। जे तांचे जे रायट्स आसा ते एक्चुअल तांकां मेळना आनी ताचेर अवेअरनेस जावप गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी ताचेर खंय तरी एक अवेअरनेस जावप। इवन दो तांचें म्हणणें आसा की वेगवेगळे इश्यूज आसतले ते रिजॉल्व जावप प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी हे महत्वाचें आसा। दे आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीस कम्युनिटी। सो दॅट हांव ऑलरेडी सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां
and we are organizing a separate meeting with their त्यांची different associations असतात त्यांच्या हेडाक घेऊन with the social welfare minister, director of social welfare and secretary for the social welfare. आम्ही ऑलरेडी केन्ना तरी नोव्हेंबर एंडिंगात अशा पद्धतीची मीटिंग ऑर्गनाइज करून त्यांचे सगळे इश्यूज ऍड्रेस करप ऑलरेडी वी हॅव डिसाइडेड आणि जो तांचे म्हणणे की 2016 जे राइट्स ऑलरेडी दे हॅव नॉट डिसेबिलिटी ऍक्ट which is passed in Goa तो आमकां ऑलरेडी तांकां मेळपाक जाय इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय इन स्टेट ऑफ गोवा ते इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर फाटीक लागत हो विषय घेवन फाटीक लागत जाल्यारूच ते जावपाक शकता. The new Disability Rights Act 2016 called Rights of Persons with Disability Act has come into force from December 2016. It has many benefits for persons with disabilities. Some of the benefits are that the number of disabilities have increased from 7 to 21 disabilities. The reservation has gone up from 3% to 4%, and the private sector has also been brought into under the new Disability Act. So now even the private businesses or enterprises or organizations will have to make their buildings accessible. They will also have to employ persons with disabilities. So this is a big game changer, I would say, for persons with disability in Goa. We have already been meeting the distinct government, and despite the assurances from the minister and all, nothing has been happening on the notification of the act. So I hope that we will be again approaching the government and putting pressure on the government to notify the new Disability Act. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. घेऊया एक ब्रेक.